आमकां ह्या संवसारांत रुचूंक कारण कितें? देवान आमकां कित्याक रुचलें? हो प्रश्न आमी केन्ना तरी करूंक गरजेचो. आनी आयज आमी पळयता शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण ह्या संवसारांत कित्याक आयलो वा कित्याक धाडलो तो आज आमकां दाखयता. आनी ही इसायास प्रवाद्याचीं उतरां आसून तो आपणाक हें कार्य दिल्लें आसा ती तो आपल्या उतरांनीच न्हय पूण जेन्ना तो ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना ताणें करून दाखयलें आपलें मिसांव कितें तें देवा भावान आपणाक कितें दिल्लें तें मिसांव कितें दाखयलें तें आयज आमकां दाखयता. आनी हेच परीन मोगाच्या भयणी भावांनो आमकांय दर एक क्रिस्ताच्या फाटल्या उदारांक आमचें मिसांव कितें तें आमकां ओळखूंक आयज नियाळ करूंक हें आयचें वाचप आपयता. अशेंच एक दीस एक बापायन आपल्या पुताक म्हणलें धाकल्या पुताक म्हणलें पुता आमी देवा लागीं मागुया आमचे शेजारी जे आसात तांचे पासत कित्याक देवान तांकां पयशे धाडून दिल्या पुरो तांकां वखद घेवंक तांच्या दुयेंसाक. आनी थोडो वेळ आयकल्या उपरांत ह्या पुतान आपल्या बापाक अशी जबाब दिलो की डॅडी आमी देवाक डिस्टर्ब करचो आमी जावन आमी ते आमच्या शेजाऱ्यांक पयशे दिवया ह्या पयशा वरवीं ती आपलें वखद घेवंक. म्हज्या भयणी भावांनो हो भुरगो धाकलो पिरायेचे देखून आसून आपलें मिसांव कितें तें वो आपूण तो वळखिलो आयज आमकांय नियाळ करूंक आपयता. जसो जेजून आपलो वेळ जेन्ना तो ह्या संवसारांत आयलो तो आपलें काम ताणें रोखडेंच सुरू केलें ते भाशेन आमकांय दर एक जाणांक आमकांय देवा भाशेन जेजू भाशेन आमकां आमच्या मिसांवांत आमकां आपयल्लीं आसात. आनी हें मिसांव म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणींनो आयज आमी नियाळ करतना आमी आमच्या मतींत आनी आमच्या काळजांत धरुया तें म्हणल्यार पयलें आमी जे देवाक ओळखूंक ताका समजून घेवंक ताचो मोग करूंक आनी ताची सेवा करूंक हे 3 गूण आमी आमच्या जिवितांत घालूंक गरजेचे. आनी आयज जेजू आमकां तेंच करूंक आपयता. जेन्ना आमी हें करतात तेन्ना मोगाच्या भावन आमी देवाच्या मिसांवांत वांटो घेतात आनी आमी ताची खरी फाटल्या उदारां जातात. तो हे वाचपाची नियाळ करता आसतना देवाचोच आदार मागुया ताचोच अणभव आमी घेवया आनी ताच्याच मोगान वाडोवन ताकाच आमी परगटूंक आमी ताचें मिसांव मुखार व्हरुया.